Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप। मनशा, तूं कोणूय जाशी, तूं दुसऱ्याचेर नितीचें फर्मोण मारशी जाल्यार निबां सांगूंक वाट ना तुका। कित्याक जेन्ना ताचेर फर्मोण मारताय तेन्ना तुकाच तूं गुन्यांवकार करताय। तर ज्या कर्तुबांचेर तूं फर्मोण मारताय तींच कर्तुबां तूं करताय। तशें करतात तांचेर आड देव आपलें फर्मोण मारता। तें सारकें म्हूण आमी तर जाणो। आनी मनशा, तींच कर्तुबां तुवें करचीं करून तशें चलतल्यांचेर फर्मोण मारताय तो तूं मात देवाच्या फर्माणांतलो वांटोवलोय म्हूण समजताय। वो ताचें भरपूर बरेपण, तोकोस आनी सोंसणीकाय हांची तूं बेपरवा करताय। तुवें जिवीत बदलूंक देवाचें बरेपण तुका ओडून हाडटा म्हूण तूं नकळोय। जिवीत बदलूंक तयार नासलेल्या तुज्या काळजाच्या धारुणायेक लागून रागाच्या दिसा आनी देवाची न्यायनीत परगट जातली तेन्ना ताच्या क्रोधाचें जाळ ओदीकूच पेटो म्हूण तूं मागून घेताय। तो जण एकल्याक आपापल्या करण्या प्रमाणें फारीक करतलो। थांबनासतना बऱ्यो करण्यो करून मोहिमा, मान आनी अमरण सोदतल्यांक सासणाचें जिवीत तो दितलो। पूण आटपो नासलोल्यांक सोत मानून घेवचे सुवातेर खोटेपण मानतात तांकां राग आनी क्रोध दवरलेलो आसा। खोंत आनी आकांत वायट करतल्या सोमेस्त मनशांक रावता, जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय। मोहिमा, मान आनी शांती बरें करतल्या सोमेस्तांक, जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय। तर देव हाचें ताचें तोंड पळयोवन चलोना। देवाचें उतर हें। आमचो जबाब आपल्या करण्या प्रमाणें सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय। तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या ओतम्यांक। तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय। तूं एकलोच म्हजें खोडोप, तूं एकलोच म्हजो तारोक, तूं एकलोच म्हजो किल्लो, तूंच म्हाका थीर घोट करताय। जबाब आपल्या करण्या प्रमाणें सर्वेस्परा दर एक मनशाक तूं मजुरी दिताय। सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव तूं म्हज्या ओतम्या। तो एकलोच म्हजो सोदां, भरवासो आनी विस्वास। देवाच्याच हातांत आसा म्हाका मान आनी तारण। तो एकलोच म्हजें खोडोप। देवाक हांव शरणा येतां। जबाब आपल्या करण्या प्रमाणें सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय। ताचेरूच विस्वास दवर, सदां राव ताचेर पातयेवन। घाल तुजे हुस्के सगळे सर्वेस्पराच्या काळजांत। जबाब आपल्या करण्या प्रमाणें सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय। उद्गार Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात।
Soy serves fora. Soy serves fora. Soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, फारिजेवानो, तुमचें कोटा. परते लाव, पारोज आनी सगळे थोरेचो भाजीपालो हांचो धावो वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडतात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी तेय चुकोवचे न्हय आसले. फारिजेवानो, तुमचें कोटा. देवस्थानांनी वयले वयले जागे आनी तिंट्यार लोकांचे सलाम तुमकां जोबरूच रुचतात. तुमचें कोटा दिश्टी पडोनात आनी लोक नकळो जावन तांचेर चलता तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्र्यांनी एकल्यान ताका परती पाळून म्हळें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्र्यानो, तुमचेंय कोटा. उखलून व्हरूंक जायनात तसलीं वजीं तुमी मनशांचेर उखलतात आनी त्या वज्यांक एक बोट पर्यान तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ फॉर्मोण रोमकारांचें पत्र 2:2 नियाळाक आदार. देवान आमकां आपल्या सारकेलीं रोचल्यांत, पूण आमी असोक्त मनशां. एक मनीस कितलोय बरो आसत, पूण ताणें एक ल्हान चूक केली जाल्यार आमी रोखडेंच ताचेर फॉर्मोण मारता. जेजूची कसलीच चूक नासतना तांणी ताचेर फॉर्मोण मारलें. आमचेर कोण फॉर्मोण मारीत जाल्यार आमकां वायट दिसता. आमी दुसऱ्यांक तांचें वायट उलोवन तांचें नांव पिड्यार करता. त्या मनशा थंय आमी देवाची कोणवाळाय दाखयना. परतेंच आमी तांचेर नितीचें फॉर्मोण मारता. देवान आमकां सोत्या दिल्या, पूण आमी देवाचें न्हय तें विंचता. केन्ना केन्नाय आमी आमचेच चुकीक लागून आमचेरूच खास्तीचें फॉर्मोण मारून घेता. मनशा, दुसऱ्यांचेर तूं नितीचें फॉर्मोण मारताय. आमी सगळीं पातकी जाल्यार दुसरो जेन्ना पातो करता तेन्ना ताचेर फॉर्मोण मारूंक आमकां हक्कूच ना. कारण दुसरीं मनशां करतात तींच कर्तुबां तुमी करतात. म्हणटच दुसऱ्यांची तूं जोडती करताय तेन्ना तूं तुजेरूच तुज्या गुन्यांवाचें खास्तीचें फॉर्मोण मारताय. नेणारपणान दुसऱ्यांचें फॉर्मोण मारचे बदलेक देवाची कोणवाळाय देवा कडसून मागुया. काकलुसार बापा, दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण न्हय, पूण तुजी कोणवाळाय तांकां दाखोवन भरवशान जियोंक आमकां सगळ्यांक फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.